नमस्कार. आम्ही सध्या हांगासर आसा नानोडा बांबत सत्तरी हांगासर आणि तुमकां खबर आसतली की जवळ एक वर्ष पयलीं विष्णू जोशी हांगचे जे रावपी आसा त्यांच्या काजू बागायतीन एंटीक कॉइन्स मेळिल्ले आणि ते कॉइन्स मेळ्ळ्या उपरांत तेणें आर्किओलॉजीक सांगलें. आर्किओलॉजिकल मिनिस्टर सगळे आर्किओलॉजीचो सगळो स्टाफ येवन सगळे कॉइन जे आसा ते सगळे व्यवस्थित रित्या त्यांनी डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओवर केल्ले आणि तेच्या उपरांत तांकां सांगलेलें की तुम्ही इतले हे एंटीक कॉइन्स जे आसा तेजी व्हॅल्यू भरपूर आसा आणि ते खूप पोरणे आसा. ताका लागून तुम्ही ते हँडओवर गव्हर्नमेंटाक केला ताका लागून तुमचो सत्कारय केलो वयतलो म्हणून सांगलेलो तो. पण एक वर्ष जायत येयलें. अजून गोष्ट अशी आसा आमी हांगा येवन तांकां विचारलें की कॉइना बाबतींत कितें अपडेट्स आसा काय म्हणून. तेंच्यांनी सांगलें की कॉइना बाबतींत अजून मेरेन तांकां कांयच इन्फॉर्मेशन ना. ते कॉइन खंय आसा, खंय पावला, खंयच्यान खंय व्हरून दवरला ते कांयच अपडेट्स ना. इवन तांकां इतले कॉइन्स आमचे ओल्ड असले ते तांकां ते हँडओवर करून केला म्हणून सत्कार करता म्हणून सांगलेलो. तो सत्काराचे अजून मेरेन कांय गजाली हांगासर आमकां सरकारा कडल्यान पळोवपाक मेळना. आमी जेन्ना तांकां अशें विचारलें की तुमकां कितें कळ्ळां काय कितें तर तेंच्यांनी एक आमकां बरो डायलॉग सांगलो की सरकारी कामां आनी 5 वर्सां थांबा खंय म्हणून. आणि हे सत्य परिस्थितीन हांगासर तेंच्या बाबतींत ते घडलेले आसा म्हणून हो डायलॉग म्हाका आयजूच कळ्ळा. पूण हे डायलॉगाचें म्हत्व कितें आहा तेवूय आयज म्हाका कळ्ळें. तो गव्हर्नमेंटा कडेन मागता की त्यांच्या जे प्रॉपर्टी भितर जे कॉइन्स मेळ्ळे एटलिस्ट तांकां आशा आसा की आपले कॉइन खंय आसा आणि खंयच्या कंडिशनान आसा ते एटलिस्ट तांकां कळचें. एक सर्टिफिकेशन किंवा सत्काराची अपेक्षाच करना ते गव्हर्नमेंटा कडल्यान. बट एटलिस्ट त्यांच्या फोर्सान जे कॉइन मेळ्ळे ते खंय दवरला तितले तरी एटलिस्ट तांकां सांगचे. आमचो स्टुडंटाचो एक प्रतिनिधी रुपेश रावत हेणे जेन्ना त्यांच्या अधिकाऱ्या कडेन कॉन्टॅक्ट केलो तेंच्यांनी ताका सांगलें की हे जे कॉइन्स आसा ते कॉइन थंय पॉलिश करपाक एक टेंडर येवपाचो आसा म्हणून सांगला. सो ते टेंडर काडटले तेच्या उपरांत ते पॉलिश करतले. पण जेन्ना आमी काकाक विचारले ते कॉइन पॉलिश करपाची गरज आसा काय कितें सो तेंच्यांनी म्हटलें की ऑलरेडी आपण ते क्लीन करून दिला म्हणून सांगले. तरी पण गव्हर्नमेंट एक वर्ष जालें अजून ते जे कॉइन हँडओवर केला ते पॉलिशूच जायना गव्हर्नमेंटा कडेन. जाल्यार फुडें हेजी जतनाय करपाक आनी कितलो टायम वयतलो काय हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. पुढे कांयच पत्तो ना. हांव एकदांच फोन केलो एका आमच्या कोण तो ताका फोन केलो त्यांनी सांगल्यान की प्रोफेसर हे चालू आसा म्हणून आणि ते हेची सबनीस म्हणून जो कोण आसलो न्हू तेचे तो सोडून गेला अशें सांगल्यान. आणि त्याच्या उपरांत तो पत्तोच ना आमकां की काय त्या कॉयनाचें जालें. आतां एक वर्स जायत येयलें सादारण पण अजून काय पत्तो ना, काय कळना काय जाला ते. आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की तेंच्यांनी खंय टेंडर काडला पॉलिशिंग करपा खातीर. हां पॉलिशिंग करपाची इतली गरज आशिल्ली तुमकां दिसता? म्हाका अशें काय दिसना पॉलिशिंग करूंक इतके टेंडर बिंडर जायत का. तूं जावंक जाय अशें. तशें ते जुने आसा इतके खरेंच ते म्हणजे घट्ट जाल्या तांबे धरला ताका वयरतून काळपट पडल्या ते. पण टेंडर बिंडर तेंचे काय प्रोसिजर आसा काय कळना. पण म्हाका कांयतरी कळोंक जाय आसलें तेंच्यानी न्हू बाबा तुजे पयशे हेल्यात तेचे कांयतरी आपण केलें म्हणून. हें कांयच तेंच्यांनी कळोंक ना. तुमकां उत्सुकता आहा जाणून घेवपाची? हय नक्की उत्सुकता आसा. अरे ते पयशे झाले काय ना तर लोक म्हाका म्हणटा तांकां पयशे दिले तेंच्यांनी खाल्ले का काय रे ते अशें म्हाका लोक आतां म्हणूंक लागले. अशें जावंक जायना न्हू. आपण सरकारा कडेन दिल्या म्हणटच कांयतरी तेचो विनियोग जावंक जाय सारको न्हू अशें दिसता म्हाका. तुमकां मिनिस्टरान सांगलेलें की तुमचो सत्कार करतले, तुमकां कॉल करतले, तुमकां कांयच ना तर अजून पर्यंत. ना ते सत्काराचे बरें आहा ते सत्कार करता हे सगळे तोंडाच्योच गोष्टी असतात न्हू. करता म्हणून एक तुका कशें हुबोवन दवरचेलो अशी एक ही चालच आसता सरकार आसता. हय सरकाराची. म्हाका खबर आहा म्हाका अशें खूब जाणांनी सांगले सत्कार करुया. म्हाका सत्काराची केन्नाच उमेद ना. हांव सत्कार कोणाच वरसून करूनय घेयना. पण तेंच्यांनी एक सांगलेलें हा म्हटलें बरें आहा म्हाका कित्याक गरज आहा तुमी हें करतले. म्हाजे जे पयशे आहा ते थंय येल्ले तेच बरें दिसले म्हाका. पूण तेची जपणूक सारकी जावची इतकेंच म्हाका बरें दिसता. आनी तेंच्यांनी म्हाका कांयतरी तेचें एक प्रमाणपत्र तरी दिवचें इतकेंच. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस.